पदवीधरांक ताणे उंच सिंहासनांत सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 52. मोगाच्या भाव भयण्यांनो, मोंती मायेच्या नोवेनाचो 6वो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबां विधेयपणान वाडूंक प्रेरण. विधेयपण समान रितीन आमी व्याख्यान करचें जाल्यार ल्हानविकायेन जिवोवचें जावन आसा. एकामेकाक थंय खालतेपण दाखोवचें, एकामेकाक ल्हान जावचें, एकामेकाच्या उतराक आमी आयकुचें आनी अशें मोगान जिवचें. भाग्यवंत इरेनेव म्हणटा, एवेच्या पातका वरवीं संवसारांत पातक आयलें आनी मरेच्या विधेयपणा वरवीं संवसारांत साल्वसांव आयलें. आनी मुंदरून बेर्नादीन भाग्यवंत म्हणटा, मरेच्या विधेयपणा वरवीं आमकां सर्वांक साल्वसांव प्राप्त जालें. तर मरेचें विधेयपण आमी समजूंच जाल्यार मरे थंय 3 गूण आमी समजूंचे गरज जावन आसा. आनी पयलो मरे थंय असो शगूण जावन आसा, देवाच्या उतराक ती विधेय जाली. जुदेव समाजांत ती जल्मल्ली, जुदेव कुटुंबा संप्रदाय तिका कळीत आसले, आवय बापायनी भविश्या तिका विधेयपणा विशयांत कळयलें. आनी जेन्ना बोडवो तिका ही खबर घेवन येता तूं देवाच्या पुताची आवय जातले म्हूण, मरी सुरवेर आपलो दुबाव व्यक्त करता, जाल्यार उपरांत आपलें विधेयपण दाखयता, खालतीमान घालता आनी अशें देवाची कुशी ती स्विकार करता आनी म्हणटा, अबळी हांव सुम्याची चाकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. मरेचें विधेयपण आमी पळयता. दुसरें, नजरेतांत आपल्या कुटुंबांत विधेयपण. जुजे बराबर आपलें जिवीत तिणें आरंभ केल्लें आनी थंयसर जायतें चड उणें आसूंक पुरो कुटुंबा जिवितांत. पूण ह्या सर्वा मदें मरी आपलें खालतेपण विधेयपण दाखयता आनी आपलें कुटुंबा जिवीत मोगान ती बांदून हाडटा. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता मरयेचें विधेयपण आपल्या पुता थंय. जेजूच्या परगट जिणे वेळार मरयेन आपल्या पुताक संपूर्ण पाठिंबो दिलो. ताच्या बराबर ती आसली, ताचे सांगाता आसली, ताचे शर्माव आनी इतर मिलाप करतना मरयेन आपलो सांगात दिलो. आनी ह्या सगळ्या जाग्यांनी मरी आपली केन्ना आपलें व्हडपण दाखोवंक ना, पण आपल्या पुताक ती विधेय जाता, ताका खालती जाता आनी विधेयपणान आपलें जिवीत आपल्या पुताच्या मोगा खातीर, परगट जिणेच्या प्रसारा खातीर ती सारता. आनी अशें आमी पळयता मरयेक विधेय जावन आपलें जिवीत विधेयपणान सारता. तर मरेच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत विधेयपणाचो शगूण आमी कशें रुता करीत. आनी हांगासर आसात, पयलें कुटुंबांत एकामेकाक गौरव. बापूय कुटुंबाचें मस्तक जाल्यार आवय जावन आसा कुटुंबाचें काळीज आनी भुरगें कुटुंबाची सोबाय. आनी हे तिनूय अंश आमकां समाक कळीत जाल्यार थंयसर आमच्या कुटुंबांत विधेयपण आसतलें आनी आमची कुटुंबां विधेयपणान चलून येतलीं. दुसऱ्यान आमी पळयता विस्वास. हर एक कुटुंबाच्या सांद्या थंय आमकां विस्वास आसूंक जाय. जेन्ना आमचे थंय विस्वास आसा, हेरां थंय आमकां विस्वास आसा, तेन्ना आमचे थंय विधेयपण येता आनी हर एकलो एकामेका थंय ल्हानविकायेन, खालतेपणान, विस्वासीपणान, विधेयपणान वाडूंक साध्य जाता. देखून आमच्या कुटुंबांनी विस्वास आमी रुता करया. आनी तिसऱ्यान बरो संबंद. कुटुंब जावन आसा देवान दिल्लें वर्तें देणी आमकां, आवय बापूय भुरगीं. आनी ह्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर आमचो बरो संबंद आमी दवरूंक जाय. दाऊंदी भुरग्यांनी आवय बापाय थंय, आवय बापायनी भुरग्यां थंय आनी घोव बायलांनी एकामेका थंय. आनी जेन्ना आमचो संबंद बरो आसता थंयसर विधेयपण आपापूच येता. तर मरे मायेची देख आमच्या जिवितांत घेवया. ती विधेय जावन जियेली आनी तिच्या विधेयपणाचे ससायकाल आमची कुटुंबां विधेय जावच्याक आमी प्रयत्न करूं. त्याच मरेची ससाय आमी मागया. आमेन.